राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक प्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पोट येसू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन हांव म्हजे जेजू सगळी म्हजी पातकां बोगोस निवार आमकां आमकोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पो करून सडगरस असलेल्यांक चवथो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार घेवन आपल्या कांदार तो बारादीक कुरीस आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेच बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराड आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा
उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूच येसू बागिंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूच येसू बागिंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो आपूच येसू बागिंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. हांव म्हजे जेजू सगळी म्हजी पातकां बगोस निवाराम कायम कोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पो करून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगात सोरा मद्दे सगळे सोबे मजार आनी आंकवार मरेच्या दिश्टी मुखार. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताल्ले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. वायट मे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माई हांव पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. हांव म्हजे जेजू सगळी म्हजी पातकां बगोस निवाराम कायम कोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पो करून चड गरज असलेल्यांक. नमान रणे काकडीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृतानी बरवासो आमी परदेशी वेची बाळका तुका ओलो मारता ह्या दुखाच्या कणानूच कासून रुदन करून माय तुका प्रार्थाव. आमचे दायशातिनी तुजी काकडीची नदर घाल तूं कोंवाळे आनी मोगाद लोबांकवार मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत येसू आमकां दाखय. मागीर देवाचे माय आमचे पासोत्माक क्रिस्तान बसले ते आमकां फावजांच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Hello, I'm Father James Kubicki on the feast of Saint Faustina Kowalska, the Apostle of Divine Mercy. Because I'm the director of the Apostleship of Prayer, which promotes devotion to the Sacred Heart of Jesus, I'm often asked if Divine Mercy devotion is a contemporary replacement for Sacred Heart devotion. A quick reading of Saint Faustina's diary, Divine Mercy in My Soul,
will show that she had a deep devotion to the heart of Jesus. Dr. Robert Stackpole, the director of the John Paul II Institute of Divine Mercy, has said that these two devotions are, quote, so closely bound up with each other as to be absolutely inseparable. And the reason is simple, for, as Dr. Stackpole writes, Jesus has only one heart. His sacred heart is his merciful heart. They are one and the same. The words of Jesus to St. Faustina sound very much like his words to St. Margaret Mary, to whom he revealed his sacred heart and shared the sorrow he feels at humanity's ingratitude. Jesus told Faustina, Tuang "There are so many soro proofs of Tu love. kabusuk modugyeta Deva tuang so shivo Jivitu ka beton dita Deva tuang so oro Tu kabusuk modugyeta Deva tuam so shivot Jivitu ka beton dita Papakutakat Untung mo'y masasna Papakutakat Untung mo'y masasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस आनी आर्कांज डायस आपल्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता आमी सगळीं आमची दिनवासणेची मागणी ह्या मिसान देवाक उबारुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेरल डिनीज आनी प्लासिदा डिक्रूज तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया फिलोमेना वाज आपण सर्जरी करूंक वयता देखून आपणा पासत मागूंक लायता देवान तिका पिकोवणेचो हात लावंक मागुया आयज सायबिणीची भेट जातुली समुदाय आल्त दाबोलीं वालीस सायड ह्या समुदायांतल्या दर एका गोरब्याचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया ह्या सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया जे देश एके भाशेन बुट्टेक सांपडलेले आसात ओमान मास्कट हांगासर बुट्टी आयिल्ली आसा तशेंच आमच्या देशाच्या गुजरात स्टेटान बुट्टी आयिल्ली आसा देवान तांकां सगळ्यांक ह्या वायटांतल्यान निवारूंक आमी मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यास वावर आनी भक्तीपण आमच्या जिविताचे दोन बाजू आमी जिवितान वावर करता तेन्ना आमच्या जिवितान भक्तीपणूय आमी त्याच खरायेन करूंक गरज जायते फावटी आमी भक्तीपण करता जाल्यार आमी वावर करूंक सोदिना आज जेसू मार्ता आनी मारिया हांच्या घरा भेट करता तेन्ना दोनी वस्तूचेर म्हत्व दिवन आमकां उदाहरण दिता आनी दोनी वस्तू गरजेच्यो म्हूण आमकां दाखयता आमच्या जिवितान देवाक आमी भक्तीन मानून घेता तेन्ना उदिका मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच्या आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
तेन्ना राजाच्या आनी तांच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनवेंत ही फर्मोण परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोळान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोस्ट्री कर्तुबां सोडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जोड्यांनी आपलें वायट जिवीत सोडूंक दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. सगळीं म्हणुया, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. खोल खोल खोणात पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो? पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजें सोबें, म्हणून सर्वेस्परा आमी बसतांव तुका. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत. तरणाची भरती इस्रायलाक आतां सर नोस्तेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो ताव घेनाका सायबा. उद्गार. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी आरपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोमयान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वयकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणींनो, जिवितान आमकां जेजू आपलें मुणयारपण चलयता आसतना मेळटा. मार्ता आनी मारिया हांगेर तो वेतालो आनी जायते फावटी तांची घरांत तो बॅट करतालो. लाजरस आसलो म्हणटच तो बॅट करतालो
आनी ताका बरें दिसतालें तांगेर वचूंक. म्हणटकूच जेन्ना जेजू तांगेर गेलो तेन्ना मार्ता जेजूचो सन्मान करूंक सगळींच हारपीत जाली. मारिया आयली आनी जेजूच्या पांयां तळा बसली. जायते फावटी बरो वावर आमी जाय तो करता, फुडें मार्ता आमचे मदले जायते आसात. 2 उरफाटे आमकां दिश्टी पडटात. एक बरो वाव आनी दुसरें कोणाच्या पांयां तळा बसून भक्तीपणान सगळें देवाचें उतर आयकप. असले मनशां आमकां दिश्टी पडटात. जायतीं जाणां बरो वावर करतात पूण भक्तीपण तांकां आसना, आनी दुसरीं सगळींच भक्ती करतात पूण वावर करूंक ती फुडें सरोनात. जायतीं जाणां म्हणटात आमी वावरान चड गूल आसात. वी हॅव बीन बिजी वीथ आवर वर्क टील 3 o'clock 4 o'clock इन द नायट. सकाळीं मागीर भक्ती करूंक वेळ ना आमकां पावोंक आमी पावनात. असलें आमच्या जिवितान धोरण जाता. घडीक आमचेच मदले जायतीं जाणां आसत मार्ता आनी मारिये भाशेन. आमी घडीक मार्ता भाशेन सगळींच आरपीत जाता, सगळोच वावर आमी करता. घडीक मारिये भाशेन घडीक आमी देवाचीच भक्ती करता, घरचो वावर करूंक आमी विसरता आनी आमकां दिल्लें कार्य आमी जायते फावटी आमचे नदरे आड पडटा आनी जें कितें करूंक जाय तें आमी विसरता. मार्ताचेर आमी नदर मारया भाऊ भयणू. जेजू तिच्या घरांत आयलो, सगळींच ती उचांबोड जाली जेजूचो सन्मान करूंक जावं, कित्याक तो ताच्या घरांत एक गेस्ट कसो. आनी आमी जाणाव गेस्ट आयलो म्हणटच ताका सगळें बरें आसा तें आमी करून दिवंक सोदता. हेंच मार्तान केलें. मार्ता सगळीं अर्पीत जाली आनी ती समजताली मारिया आपल्याक येवन आदार करतली. घरांत किरियाद नासली, घरांत आनी दुसरी वावराडी नासली, म्हणटच मारिया आपल्याक आदार करतली. जेवण खाण जेजू करूंक जाय, तो आमचो सोयरो म्हणटा ताका बरो येवकार आमी दिवंक जाय अशें मार्ता समजताली. पूण मारिया गेली आनी जेजूच्या पांयां तळ्या बसली. आनी बाबा भयणीनो, मार्ता सगळींच उचांबोड जाली. उचांबोड जाल्या उपरांत तो आपलो वावर करताली, ताचो फोकस मारियाचेर गेलो. कित्याक मारिया कितें करता ताचेर तिचें लक्ष गेलें. जेन्ना आमचें लक्ष देवान आमकां वावर करूंक दिला तो तर आमी बरे भाशेन करीत, लक्ष धरून आमी आमचो वावर करीत जाल्यार आमी बरो वावर करता. पूण दुसरो कितें करता ह्या आमच्या वावरांतल्यान आमी कंपेर करूंक गेले, आमी एकामेकाक सयर करूंक गेली जाल्यार आमचोच वावर आमी पिड्यार करता. आनी हेंच मार्ताच्या जिवितांत जालें. ती मार्ता आपल्याक आदार करूंक येना म्हूण सगळीं चांबोड जाली आनी तिचो फोकस आपल्या वावराचेर सून तो मारियेचेर गेलो. जो फोकस तिणें जेजूचेर दवरूंक जाय आसलो, जो वावर आपलो सोयरो आयला ताका अदीक मोगान हो वावर करून कितेंय खाण ना पिवण ती दितली आसली, ती बाबा भयणो ती विसरली आनी सगळींच उचांबोड जावन रागा बरी जाली आनी गेली आनी सोम्याक म्हणूंक लागली, तुज्या फुड्यान बसल्या तुका दिश्टी पडोंक ना, सगळो जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडोंक ना. सोम्याक वचून तिणें विचार केलो आनी काय बरो जबाब सोम्यान तिका दिलो. मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण डासती तुका, मुणगे तुजो फोकस आसा, तुजें दान मन आसा तें वावराचेर न्हय पूण तुजी भयण कितें करता ताचेर तुजें दवरलेलें आसा. म्हणटकूच तुज्या वावराचेर तुजें दान मन दवर, न्हय तुजी भयण कितें करता ती. तुजो वावर करता जाल्यार मोगान तूं कर, नाजाल्यार करिनाकाय. आपल्याक तुजो बेश्टे तूं कितें दिता जेवण तें गरजेचें खरें. म्हाका भूक लागल्या खरी, हांव आयलां तुमगे सरीमान तूं करता म्हजी, पूण म्हाका तसलें गुणगुणून जेवण तूं हांगासर म्हजो परामोस करिनाकाय. आनी बाबा भयणो, मारिया आमकां मेळटा गेली आनी जेजूच्या पांयां तळा बसली. 3 कडेन आमकां मारिया हें करता तें शिव वर्तमानान मेवता. घडीक जाय तीच मारिया वा दुसरी मारिया, पूण 3 कडेन आमकां मारिया मेवता. जेजूच्या पांयां तळा ती सदां काल बसलेली आमकां शिव वर्तमानान मेवता. मारिया कितें करता, देवाचें उतर ती अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान अणभवूंक सोदता. आपूण ती जाणा देवाच्या मुखार आपूण पुरती न्हय, फावो न्हय आसतली आसतली, तरी पुत्यान देवाचें उतर आयकूंक, तें नियाळूंक आनी कशे तरेन आपलें जिवीत सुदारूंक जाय तें तिचें मन आसलें. दुसरो कितें करता तें तिका पडूंक नासलो. सोमी आयला, म्हजो गुरू आयला, ताच्या पांयां तळा बसून
ताचें उतर हांव आयकतली ताचे उतरांतल्यान म्हाका उदीक आनी उदीक घोटाय मेवता ताचे उतरांतल्यान म्हज्या जिवितान आसलेलें सगळें वायट नपयस जाता सोम्याचें दान मन तिचें आसलें दुसरो कितें करता तें तिका पडूंक नासलें जायते फावटी अशेंच आमचें जाता आमी भक्ती करता भाव भयणीनो गरज आमकां भक्ती करूंक पूण आमचो वावरूय आमी करूंक गरजेचें आमच्या वावरान आमी लक्ष घालूंक गरजेचें कसलो वावर आमी करता जायते फावटी सगळें आमी वेता हांगातूय रेतीर जाता हांगातूय आमचें एक दिसांचो एकांताय जाता आमी वेता घरान सगळी दुस्पोड घरान सगळें निसणटण आमच्या घरच्या मदें सगळी फूट पडलेली आसा कित्याक आमीच ती फूट करता सगळीच पूण भायर वचून आमी व्हडली भक्ती बाबा भयणीनो दाखोड करता असलें करचें न्हय म्हूण आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता दोनी आमकां गरजेची वावरी आमकां गरजेचो आनी भक्ती आमकां वर्क इज वर्शीप अशें जायते समजतात ते समजतात आपल्यान वावर केलो देव आपल्याक मानून घेतलो अशें न्हय दोनी आमकां गरजेचें म्हूण आयचे शिव वर्तमानान जेजू आमकां दाखोवन आनी काय बरें म्हणटा मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना म्हणजे तूंय वावर करता मारता तुजोय वावर सारको आसा पूण तुजें लक्ष तुज्या वावराचेर दवर तूं मारिया कितें करता ताचेर लक्ष दवरिनाका बरो वावर तुवें विचून काडला मारयेन काडला तो खरो पूण तुवेंनूय विचून काडला बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमचें लक्ष खंय आसा तें आमकां विचार करें खरेंच आमच्या वावराचेर लक्ष आसा वो आमचे भक्ती आमी करता आसतना आमी वाव सोडून दिता देवाचें राज आसा ताका आमी नाकारता जाल्यार आमकां विचार करुया अशें करता जाल्यार आज ता निचेव करुया आमचो वाव देवाक मानता तसलो करूं उदीक आनी उदीक लक्ष आमी आमच्या जिविताची नवसणी करूंक वावरूंक भक्तीपणान देवान आमकां ह्या संवसारान रचल्यान जाल्यार उदीक आनी उदीक ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी वावरूंक हीच कृपा आमकां मागून घेवया Amche donato paru sorvespora vedoia Amche dole ubaron Deva poluia Amche kali subaron Deva kansa meloia Dacia ogra sarkosa Amzomo mokuia Dunia duša sporedona Harta unia soja dada Zatli rubrica tanka Čili dilpika nabiuna Amče donatu baru Sorvespora vedoia Amce dole ubaru Deva poluia Amce kali subaru Deva kansa meloia Amce boga sarkosa Amcomo omuia म्हज्या बाबा भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या कोविड शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची कारसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुमरुमतांव जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण आमी पुरगुटाव तीर बरवशान ताचे मैमिवंत येण्याक आमी ओंत्रेकताव
देखून आता देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povitr, 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, उंचुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. पेसपोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या खुर्सानी गुणों जीवनपणा मोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. भक्तीपण आनी वावराचें मत आमच्या जिवितांत दोनूय आसूंक आनी दोनूय आमी बरे तरेन देवाक मानता तसली करूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां. खतखत्यान आमी सगळीं बाबार्थान बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां ताणें फुडें दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकताव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा तुमचे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल
तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सुर्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. एकूच चुंडो आसा देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगलीं त्या एकाच चुंड्यांत आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवोन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं सुनियात वावर आनी भक्तीपण दोनी आमी आमच्या जिवितांत सारकी वावरूंक आनी करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार Saci pecata somni, Christa shate corazzona, sorgi curca, accende auri, te vacarca, atadia, te vacarca, atadia, sorgi ceunai, buttallati, Donia neva, atadia, dinasnici, bedu